भारतातलो फामाद मुर्तीकार राम सुतार हांच्यांनी पिरायेच्या 101 वर्सां निमणो श्वास घेतलो. तांची कारकिर्द आनी तांचें शिल्प पळयल्यार तांच्या कलेक तोड नाशिल्ली अशेंच म्हणप योग्य थारतलें. सरदार वल्लभभाई पटेलांचो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, स्टॅच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पार्लमेंट वाठारांत महात्मा गांधीजी हांचो पुतळो, ते उपरांत अयोध्येंत लता मंगेशकर चौकाचेर उबारिल्ली विणा आनी सगळ्यांत निमणो तांचो एक व्हडलो पुतळो म्हळ्यार 77 फुटांचो गोंय पर्तगाळ हांगा जिवोत्तम मठाच्या वाठारांत उबारिल्लो रामदेवाचो भव्य पुतळो. तांच्या जिणेंत तांकां जायते पुरस्कार फावो जाले. तातूंत रविंद्रनाथ टागोर पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कारानूय तांकां सन्मानीत केले. आज त्यांच्या निधना उपरांत कला विश्वांत व्हडली पोकळी निर्माण जाल्या. प्रधानमंत्री मोदी सयत हेर मानेस्तांनी दुख्ख उक्तायलां.